नमस्कार. आज वाळपयचो शिगमोत्सव आणि वाळपयचो शिगमो जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे जाण मेळून आमी एकवटान आमी शिगमो हो वाळपय साजरो करतात. जरी हो वाळपयचो शिगमो जो आसा तो हिंदूचो एक व्हडलो सण जावन आसा, तरी पण जे मुस्लीम भाव जे आयज आसा तेंच्यांनी हांगासर एक आमकां एक तराचें एक व्हडलें एग्जाम्पल सेट करून दिल्लें आसा. तें म्हटल्यार तेंच्यांनी आयज ह्या शिगमोत्सवाक 10,000 बॉटली फ्री डिस्ट्रीब्यूट करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें आसा आणि त्या प्रमाणे तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता तेंच्यांनी हांगासर स्टॉल्स लायल्ले आसा. सध्या रमजान म्हयनो चालू आसा. रमजान म्हयन्यान मुस्लीम भावाचो उपास सगळ्यांचो चालू आसा आणि जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की उपास जेन्ना आसता तेन्ना मनशाक कशे त्रास जाता ते आपल्याक खबर आसा आणि ताकाच लागून हे जे फ्लोट्स आसात किंवा रोमटामेळ आसात ते पार्टिसिपंटांक कोणाक कसलो त्रास जावचो न्ही, उदक तांकां इजिली अवेलेबल जावचें आणि हेकाच लागून तेंच्यांनी आयज 10,000 बॉटली हांगासर वाळपय हाडून तेंच्यांनी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा. आणि हे आमकां गोंयान एक सगळ्यान व्हडलें जे आमचे युनायटेड हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जे आसा आमी युनायटेड रावता आनी तेंचे आमकां एक व्हडलें एग्जाम्पल हांगासर सेट करून दिल्लें आसा. आयज जशें तुमकां खबर आसा वाळपय शिगमोत्सव जावपा आसा. थोड्याच वेळान शिगमोत्सवाची तयारी चालू जाल्ली आसा आनी शिगमोत्सव सुद्दां फ्लॅग ऑफ जातलो. आणि तुम्ही जर हे स्पॉटार जर पळयत जाल्यार 100 ते 150 मीटर हे सायडीक आणि 100 ते 150 मीटर ते सायडीक एकूय दुकान ना हांगा. आणि आमकां आयज जे लाभलेले आमचे सगळे जे फ्लोट्स घेवन जे गोंयाभरांतल्यान जे लोक येयल्ले आसा, रथ घेवन येयल्ले आहा, आमकां तांकां त्रास जावंक जायना म्हणून आमी एक गॅस्चर ऑफ ब्रदरहूड म्हणून एक सगळे फ्रेंडांनी आमचे जे मुस्लीम भाव आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून जे उदक फ्री उदक जे डिस्ट्रिब्युशन करपाचो आमी प्रयत्न केलो आसा. आणि आमी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवन फ्री उदक जे आहा तेजी फॅसिलिटी अवेलेबल करून घेवपाची. टोटल कितले बॉटल हाडले तुमी आयज? टोटल आमी 10,000 बॉटल्स डिस्ट्रिब्यूट करतले हे स्पॉटार. एकूच कडेन दवरला हांगा आणि एक जे स्पॉट आहा ते वाळपय दवरला. सिटी हॉल आसा न्ही थंय सुद्दां तेंच्यांनी एक स्पॉट दवरला बिकॉज थंय रथ एंड जातले न्ही. सो फ्लॅग ऑफ हे उदक डिस्ट्रिब्यूट करपाचें कारण कितें ना आमकां अशें दिसलें की एक जे बॉन्डिंग आसा हो आमचो एक स्टेट फेस्टिवल जावन आसा शिगमोत्सव आसा तो आणि आमकां परत परत अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. सो आमकां दिसता की एक सिंबल ऑफ ब्रदरहूड एक भाईचाऱ्याचो जो सिंबल आसा तो उबारून येवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल आमी रमजान आसा, आमी रमजानान आतां उपास दवरता. सो आमकां खबर आसा की जेन्ना ताण लागता जाल्यार कितलो त्रास जाता. सो तो त्रास जो आसा तो आमचे भाव जे आयज आमकां वाळपय येयल्ले आहा तांकां जावचें न्ही म्हणून आमी हो आयज उदक डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम दवरला. तरेच्यान स्टुडंटां खातीर करपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.